ना पळय सरकारान एक प्रथा सुरवात केल्या की गव्हर्नराचो एड्रेस जो पयले सेशनाक वर्साचे पयले सेशनाक जाता तो एड्रेसाची जी रिप्लाय पोजिशन तांणी 3 म्हयन्यांनी दिवपाक आतां बजेट ते प्रेजेंट करतले बजेटाचेर आमी जुनान उलोवपाचें सो हें कितें आहा बेजिकली जे फ्रेश इश्यूज आहात ते सरकाराक डिस्कस जाल्ले नाका आनी ते 3 म्हयन्यांनी डिस्कस जाल्ले म्हळ्यार पोवशेल्ले इश्यू घेवन आमी एसेंब्ली उलोवप म्हळ्यार पोवशेल्ली एसेंब्ली अशें जाल्लें जाता आनी ताचो अर्थ असो जाता की गोंयांत जे फ्रेश आनी बर्निंग इश्यूज आहा जे लोकांक सुटावो जाय ते इश्यूज एसेंब्लीन डिस्कस ना जावन दिवप हें सरकाराचो फोकस आसता आनी हो ते परते आनी परते ते करीत दाखयत आसता आज हांव ताका सांगपाचो आहा आनी कॉल एंड शक्दर म्हणून तो आहा which is like the Gita and the Bible of parliamentary procedures आनीक राज्यसभा हँडबूक हातून क्लियर सांगिल्लें आहा की ज्या सेशनान गव्हर्नर जाल्यार प्रेजिडेंट एड्रेस जाता तेच सेशनान ताची रिप्लाय जावंक जाय आनी BACक आनी पयली मिटींग घेवंक जाय आनी हें करता हें कितें करतात फर्स्ट आनी सेकंड डिस्कशन ऑन गव्हर्नर एड्रेस हॅज टू बी फॉर मिनिमम ऑफ 3 days आज ते पयलीं सस्पेन्शन ऑफ रुल्स करतले आनी 2 दिसान काबार करतले सो इतली ताकतीक आनी इतले 33 जाण ऑफिशियली तांकां सपोर्ट करता मरे अनऑफिशियली कितले करता कोण जाणा पूण ऑफिशियली तरी 33 जाण आहा इतले आसून पसून कोणाक भितात काय लोकांक भितात काय तुमकां भितात तुमी जे लायव्ह कवरेज दिता तांकां भितात कित्याक भिता सरकार हें सरकारान उत्तर दिवचें पडटलें तुम्ही कसले इश्यू काडपाचे आसता लायक अक्षय पात्रांवर कितें ना हांव सगळे खूब इश्यूज म्हणजे आहा 44 पानांचे आनी 190 पॅराग्राफाचे 192 पॅराग्राफाची जे भाशण गव्हर्नरान केलें हांव काळें घालून थंय उबो आशिल्लो तुमी पळयलो आनी काळें घालून ते प्ले कार्ड घेवन फूल भाशणाक हांव उबो आशिल्लो तेन्ना तर उबो रावलो जाल्यार आतां जेन्ना उलोवंक मेळटा तेन्ना म्हाका उलोवंक हांव जाता तितलो चान्स घेवन जाता तितलें उलयतलो आनी हांव सरकार कसो फेल जाता आनी ऑल्टरनेट मॉडल गोंयांत फुडें कसो व्हरपाचो तो हांव सजेस्ट करता अक्षय पात्र काडटलो तो अक्षय पात्रा म्हणटा तें हाडटना मुखेलमंत्र्यान वचून अक्षय पात्रा सर्व केलें मुखेलमंत्र्यान एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे सर्वींग करतना हांव जेवपाक गेल्लो हांवें केन्ना फोटो पळोवंक हांव गेल्लो पयर स्कुलान रविंद्र केळेकर ज्ञान मंदीर म्हणून कोंकणी भाशा मंडळाच्या स्कुलान थंय तो पुलाव हांवें खालो तो पुलाव म्हाकाय बरो लागलो आनी भुरग्यांकूय बरो लागता अशें म्हूण तांणी सांगलें थंय दुसऱ्यांक हाडून स्थानीक बायलांक भायर उडोवप हें कित्याक जाता हें म्हाका कळना सेकंड अक्षय पात्र म्हणटा तें हरे राम हरे कृष्णा इस्कॉनाचे एक भाग हांव जेन्ना बेंगलोर गेल्लो तांच्या देवळांत थंय हांवें पळयलें की एक डोनेशन हें आहा कावंटर आहा तर अक्षय पात्रा खातीर लोकांनी डोनेट करचें म्हणून सो अक्षय पात्रा सगळे सोर्सिसां कडच्यान पयशे कलेक्ट करतात आमच्यो बायल्यो कलेक्ट करना आमी CSR फंड काडून तांकां बायलांक दी म्हणून सांगतात दर आमकां आमचे हे सरकाराक भुरग्यांचें पडलां जाल्यार CSR इतल्यो इंडस्ट्री तांचे फंड डायवर्ट करा मरे आनी ताका दिया मरे बायलांक हें सगळें गोंयकारांनी करपाक जाय पळय हें कितें तें बीच क्लिनींग तें बीच रेस्क्यू जो आहा पळय तें सगळें डिस्ट्रिक्ट दिलां तें नुस्तेकारांक दिवंक जाय मरे आज ते म्हणटात आमी ट्रेनींग दितात कुत्र्यांक स्ट्रे डॉग्स ऑन द बिचीस तांकां कशें टॅकल करपाचें ट्रेनींग दिता अरे आमचे खारवी आहा पळय भाव ते सगळे जाणां कशें करून कुत्र्यांक कशें टॅकल करप ते तांचे कडेन दिया मरे तांकां जोडुनी मरे म्हळ्यार सगळ्या कडेन गोंयकाराक भायर उडोवप आनी कोणाक तरी भायल्याक भितर हाडप हें सगळ्या कडेन आमी पळयतात द लेटस्ट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरे युनिवर्सिटीची प्रॉपर्टी थंय जातली EDM आतां कितें जातलें न्हय 20 लाख कितें तो दितलो म्हयन्याक तो रिकवर कसो करतलो तो EDM करतलो थंय एवरी सॅटर्डे संडे जातली सो श्यामा प्रसाद मुखर्जीक पसून विकलो आनी जो भारतीय जनसंघ आनी भारतीय जनता पार्टीचो संस्थापक आनी कांय दवरूंक ना सगळें विकून काडलां सर CM मान 6 वर्ष पूर्ण केला दिल्लीन सर सत्कार जालो फालो CM 6 वर्सां पूर्ण करता CM 6 वर्सां CMान खूब पोर्टफोलियो धरिल्ले आहा बरोबर हांव हे सगळें मरे आज भाशणाक उलयता पूण म्हाका कांय
मेटेरियल दवरना पूण 6 वर्सांनी खूब प्रॉब्लेम 6 वर्सांचे पयलीं आशिल्ले ते तशे उरले ते प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना 6 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणून ताका हांव कॉंग्रेच्युलेटूय करतलो पूण हे प्रॉब्लेम ताणें सॉल्व करूंक तो पावलो ना ही ताका याद करूंक मडगांव रेप केसीची कितें अपडेट आय डोंट नो बट कॉन्फ्लिक्ट चालू आहा काँग्रेस because the leadership of the India Alliance is with the Congress party. They have to decide whether it is for limited purpose or for all purposes. It is for them to decide. बट तुमी रेडी आहा गोवा फॉरवर्ड इंडिविज्युअल वचपाक न्ही पळय, आमी इलेक्शनाच्यो खबरो आतां इतले बेगीन शिता फुडें मीठ खावंक सोदना आमी गोंयकार आमी जाणात कशें इलेक्शन झगडप तें आनी हांवें हाजे पयलीं इलेक्शनां ऑन माय ओन झगडल्या काँग्रेसी बरोबर अलायन्स जावन झगडल्या हांव काँग्रेसीचेर कांयच उलोवंक सोदना कित्याक काँग्रेस म्हणजे प्री पोल एलायन आनी हांव काँग्रेसी बरोबर आसा आतांय आसा सो ते तांचे एलायन्साचें कितें डिसिजन दिता वो कितें उलयता तें तांकां उलोवनी पूण म्हजो सपोर्ट काँग्रेस पार्टीक ह्या 5 वर्सां उरतलो आनी हांव तांचे बरोबर आसतलो ते 2 वर्सां उरल्या न्हू इलेक्शनाक 2 वर्सां म्हळ्यार हांवें हे हो जो टर्म आहा हे टर्माक हांव काँग्रेस पार्टी बरोबर आसा हें हांवें पयलीं उतर दिल्लें आनी हांव उतराक सेर्त मनीस हांव उतराक केन्ना यू टर्न मारना